नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयज 25व्या कारगिल विजय दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी द्रास स्मारकाचेर वचून कारगिल युद्धांत शहीद जाल्ल्या जवानांक ओंपली आर्गां. कारगिल विजय दिसा निमतान गोंयांत साबार सुवातांचेर कार्यावळी आयोजीत करून युद्धांत शहीद जाल्ल्या जवानांक ओंपली आर्गां. येता त्या 15 दिसांत आनीक 3 खण ब्लॉकांची जातली पावणी. 9 ब्लॉकांची पावणी जावन एका ब्लॉकाचेर जाला खण वेवसाय सुरू. डंप म्हालाची पावणी ऑक्टोबर जावन जातली सुरू. दिल्ली माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी. पॅरीस ऑलिंपिक सर्तीक आयज सावन पॅरिसांत रिवशीन हांगासर भारतीय वेळा प्रमाण रातच्या 11 वरांचेर ह्या सर्तीचें जातलें उक्तावण. मैदाना भायर जावपी संचालनात 10,500 खेळगडी जातले वांटेकार. श्रीलंकेत सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या T20 आशियाई करंड क्रिकेट सर्तीन आयज उपांत्य फेरयेंतल्या पयल्या खेळांत भारतान बांगलादेशाचे 10 गडी राखून मेळयले जैत. आता खबरो विस्तारान. आयज 25वो कारगिल विजय दीस. ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी द्रास स्मारकाचेर वचून कारगिल युद्धांत शहीद जाल्ल्या जवानांक आर्गां ओंपली. उपरांत तांणी बोगद्या प्रकल्पाच्या कामाक व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान स्पोट करून घडोवन हाडून सुरवात केली. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की आमी भारतान फकत युद्ध जिखूंक ना तर सत्य, संयम आनी आपल्या सामर्थ्याचो परिचय दिल्लो आसा. फाटल्या कांय वर्सांत जम्मू आनी काश्मीर तशेंच लडाखाची उदरगत नेटान जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है. वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है. लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे. कारगिल विजय दिसा निमतान भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हापशा फाट्यान आयज खासा एक कार्यावळ आयोजीत केल्ली. हातूंत मशाल मिरवणूक आनी प्रदर्शनाचो आस्पाव आसा. ही मशाल मिरवणूक भारतीय जनता पक्षाच्या म्हापशा कचेरी लागसार जाली. हातूंत भरपूर लोकांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या कार्यावळीक साळगांवचे आमदार केदार नायक, म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजा, भाजपाचे उपाध्यक्ष ग्लेन सोजा टिकलो, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकार, भाजप मंडळाचे अध्यक्ष सुशांत हरमलकार, म्हापसा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष डॉ. नूतन बिचोलकार आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजा हांणी कारगिल विजय दिसाचें म्हत्व सांगलें. जे जवानांनी थंय आपले जीव दिलेले आसा आमच्या देशा खातीर, वॉट दे हॅव गॉन थ्रू, वॉट देअर फॅमिलीज हॅव गॉन थ्रू. आय हॅड अ प्रिविलेज ऑफ मीटिंग वन कमांडर. फाटल्या वर्सा म्हाका तो मुंबय गावल्लो. तेणे एक ही हॅज रिटन अ नॉवल ऑन दीस एंड तेणे एक्सप्लेन केलें की वॉट वॉज हिज एक्सपिरियन्स ऑफ द कारगिल वॉर. And when you meet somebody who has served in a war and when you hear the story, you understand what the person goes through. तेजे मनान कितें आसता, तो देशा खातीर झगडटा. तेजे मनानूय आसता की आपल्या घरान बायल आसा, भुरगीं आसा, आवय आसा, बापय आसा. हे सगळे धरून तो तरी थंय फुडें आसता आमच्या देश राखपा खातीर. सो असल्या लोकां खातीर आमी याद दवरूंक जाय. वी शूड सेलिब्रेट their commitment to this country.
एनसीसीचे डायरेक्टर जनरल लेफ्टनंट जनरल गुरबीरपाल सिंग हांणी आयज पणजे मिरामार हांगासर दुचाकी रॅलीक 5 बावटो दाखयलो। ही रॅली कारगिल विजय दिसा निमतान मिरामार सर्कल ते आझाद मैदान मेरेन आयोजीत केल्ली। आदले एनसीसी कॅडेट संघटनेन पणजेच्या जीसीसीआयच्या पालवान ही रॅली आयोजीत केल्ली। ह्या रॅली वेळार लेफ्टनंट जनरल गुरबीरपाल सिंग हांचें उलोवप जालें। आज 25वीं सालगिरह है कारगिल विजय दिवस की, जो हम एनसीसी का मूल सिद्धांत है नेशन फर्स्ट, तो कारगिल की विजय उसका एक उच्च कोटि का उदाहरण है। और द्रास की चोटियों से, बटालिक की चोटियों से और कारगिल की चोटियों से कैसे हिंदुस्तान की फौज ने दुश्मन को मार गिराया और विजय हासिल करी, उसी की आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और साथ ही में हम नमन करते हैं उन वीरों का जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी है। और देश भर की सेलिब्रेशंस जो आज हो रही हैं उसमें एनसीसी कैडेट बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इधर भी एक बाइक रैली और साइकिल रैली भी जिसमें कैडेट ने हिस्सा लिया। और ओवरऑल जो एनसीसी की ट्रेनिंग है गोवा में और जो कैडेट्स का स्टैंडर्ड है, मैं उससे बहुत खुश हूँ और उसको और ढांचा जरूरत पड़ेगी। येता 15 दिसान आनीक 3 खण ब्लॉकांची पावणी जातली। 9 ब्लॉकांची पावणी जावन एका ब्लॉकाचेर खण वेवसाय सुरू जाला। डंप मालाची पावणी ऑक्टोबर सावन सुरू जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। दक्षिण गोंयान 2 जाल्यार उत्तर गोंयान 1 अशा 3 खण ब्लॉकांची पावणी फुडल्या 15 दिसान जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। सर, आमी नो मायनिंग लीज ऑक्शन केले, भितरलो एक मायनिंग ऑलरेडी सुरवात जाले, दुसरो मायनिंगाक आतां रोखडेच इसी मेळटली। भितरल्यो 2 मायनिंगाक 2 लिजाक ऑक्शन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन, उरलेल्या लिजांचे ऑक्शन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन आहा। आमची कमिटी जी आहा आनी कंप्लिटली मॉनिटर करीत आसा फास्ट ट्रॅक करून। स्पीकर सर, आमी उरलेले आतां 3 ब्लॉक तेणी सांगला पळय न्ही, तो सावथातले 2 ब्लॉक, सावथातले 2 आनी नॉर्थातलो 1 अशे 3 ब्लॉक ह्या फुडल्या 15 दिसाच्या भितर आमचें ऑक्शन जें आसा पळय न्हू तें ऑक्शन जाता तितके बेगीन। आतां पर्यंत आमी ऑक्शन प्रिमियम आमकां 163 crores ऑलरेडी आयलो, बाकीच्या डिटेलान वचना। एप्रॉक्सिमेटली आमी टार्गेट दवरलेलो आमकां 500 कोटी येतले म्हणून, भितरले 200 कोटी जे आसा पळय न्ही हे आमकां आयले निदान। मोपा विमानतळाचेर 1900 लोक कामाक आसात। दाबोळी विमानतळ खंयच्या स्थितीन बंद जावचो ना। दाबोळी विमानतळाच्या सेवांचे शुल्क उणें करपाची मागणी सरकार केंद्रा कडेन करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी सभाघरांत दिलें। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आणि आमदार विजय सरदेसाय हांणी दाबोळी विमानतळाचेर केल्ल्या प्रश्नाचे जाप दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयताले। स्पीकर सर, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाजेर आतां पर्यंत हांव परत एकदां फिगर सांगता, एप्रॉक्सिमेटली 1900 गोंयचे भुरगे कामाक आसा। ओके, 1900 आनी ते लिस्टा सहीत आहा। पेडण्या आनी सरावंडींग बार्देश आसतले किंवा मागीर ते ड्युचल आसतले, अशा सगळी कडले मेळोन 1900 भुरगे गोंयचे थंयसर काम करता। हांव स्पेसिफिकली सांगता, खंयसरूच दाबोली एअरपोर्ट आमकां बंद उडोवपाचो ना, बंद पडचो ना। जे सांगलां ते हांव एविएशन मिनिस्टराक मेळून थंयसली पार्किंग फीज, युजर डेव्हलपमेंट फीज ही सगळी कमी करपा खातीर आनी आसलेल्यो एअरलायन्स थंयसरूच उरच्यो। मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तेंच्यांनी नवीन एअरलायन्स आनी नवीन सिटी डेस्टिनेशन जी आहा पळय न्ही ती टायअप करची। हाज्या खातीर 100% आमच्या सरकारा कडल्यान आनी केंद्र सरकारा कडल्यान जें कितें लागता तें हांव करपाचें प्रॉमीस करता स्पीकर सर। करियर गायडन्सांतल्यान विद्यार्थ्यांक म्हायती दिवपाची कार्यावळ शाळांत सरकार वतीन नेमान सुरू आसा। खेरीज करियर गायडन्साच्या म्हायती विशीं सीडी लेगीत राज्यांतल्या शाळांक दिल्ल्यो आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमदार वेन्सी व्हिएगस हांच्या प्रश्नाक जाप दितना सांगलें। आमी फाटल्या 5 वर्सांक कंटिन्युअसली करियर गायडन्स प्रोग्राम, तूं जाय जाल्यार खंयच्या स्कुलांत चल आनी विचार, ताका JDCच्या मार्फत प्रत्येक हायस्कुलांत सीडी दिल्या, प्रत्येक सगळ्या टिचरांक ट्रेन केल्या आनी ताकाच लागून तांकां कंटिन्युअसली म्हणजे स्कील अपग्रेडेशन म्हण किंवा करियर गायडन्स म्हण हे प्रोग्राम एट अ स्कूल लेवल, हाय सेकंडरी लेवल आनी कॉलेज लेवल
तिनूय लेवलाचेर सुरवात केल्या. आमी लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आणि डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन डिपार्टमेंट हाज्या व्यतिरिक्त प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स ह्या सगळ्या तूं वर्सभराचे कार्यक्रम जे आहा पळय न्हू ते एकदां जर काडून पळयशीत आनी प्रॅक्टिकली हे कार्यक्रम त्याच भुरग्यां खातीर जाता. फाटल्या शेनवारा आयक 2 मिनटां. फाटल्या शेनवारा आमी सगळ्या हायस्कुलांनी लायव्ह कार्यक्रम आफ्टर 10 कितें करचें, खंयच्यो फॅकल्टी खंयच्यो तुमकां ऑप्शन्स ओपन आसा हाजेर कार्यक्रम जालो. ताज्या पयल्या एका शेनवारा जो आमी आफ्टर 12 खंयची ऑप्शन्स आफ्टर 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स, 12th सायन्स ऑप्शन अवेलेबल आहा. पोरणे गोंय हांगासर राज्य सरकार म्युझियम इमारत उबारतली आणि ह्या म्युझियम इमारती खातीर केंद्रांतल्यान 10 कोटीचें अनुदान मेळटलें. खेरीज गोंय विद्यापीठाच्या वाठारांत फार्मसी महाविद्यालय आणि वास्तुविशास्त्र विद्यालयाची इमारत जातली अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी विधानसभेंत सांगलें. शिक्षण खात्याच्या नव्या इमारती बाबत आमदार विजय सरदेसाय हांणी प्रश्न उपस्थित केल्लो. खरो म्युझियम हो सब्जेक्ट आमच्या ओल्ड सेक्रेटरेटात म्युझियम आमी एस्टाब्लीश केला कारण बरीचशी आर्टिफॅक्ट आनी ते आमकां बंद करून दवरची पडले. म्हाकाय खबर आहा, म्हाकाय खंता. हांव 2 वर्सां पयलीं गेल्लो. फाटली जी डायरेक्टर आसली पळय न्ही तेज्या उपरांत हांव वचूंक पावूंक ना. ती रिटायर्ड जाल्या उपरांत हांवें नवीन डायरेक्टर घेतल्या उपरांत थंय वचूंक पावूंक ना. हेजो RFQ रेडी केला. RFQ रेडी करून एला फार्मा कडेन ताका 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा दिल्या ओल्ड गोवा. कारण ओल्ड गोवा येयल्लो टुरिस्ट ओल्ड गोवा वता त्या ती थंयसर ह्याय म्युझियमांत पावतलो. कारण आनी सगळे आमकां DPR रेडी जालो. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान एका 10 कोटी रुपया मेळटले. आमी प्रोविजन केलां आनी हेजी बिल्डींग जी आसा पळय न्ही ह्या आमी फायनान्शियल इयरान सुरवात करता आनी बेगिनात बेगीन हेजी बिल्डींग जी आहा पळय कंप्लीट करता. आमकां ज्या जाग्याचेर कोणूय खंयची बाकीचे स्कल्पचर सांगता पळय न्ही किंवा फाटल्या दिसांनी आमी 2 एक लिंग खंय तरी मेळ्ळे ते पोरणी मुर्ती मेळ्ळी. ती एक सिलाय मशीन आमकां एक पोन्ने कोणी तरी अशें जे हे जे आहा पळय न्हू हे आमी वचून घेता आनी हाज्या खातीर भुरग्यांनी येवन पळोवचें. अशे वेगवेगळे प्रोग्राम्स आनी हे ते म्युजियोलॉजी आनी कन्जर्वेशन 12 जानेवारीक मॉडलिंग एंड कास्टिंग वेगवेगळे प्रोग्रामूय जे आसा पळय न्ही म्युझियम ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. आनी ह्या वर्सा म्युझियम जो आसा पळय न्ही हो म्युझियम आमी सुरवात करतले. 26 डिसेंबर 2021 दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात ह्या कार्यावळीन गोंयचो कलाकार सागर मुळे हांच्या कावी आर्टा विशीं कौतुक केल्लें. गोंयान कावी आर्ट ही कला ओरिजिनली आसतना GI टॅगा खातीर कर्नाटक सरकारान केंद्रा कडेन अर्ज केला. गोंयची कावी आर्ट ही कला मूळ गोंयची आसा तरी कर्नाटक राज्य GI टॅगा खातीर प्रयत्न करता. त्या खातीर राज्यांतल्या भाजप सरकारान हाचेर तोडगो काडचो अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघरांत केली. हाचेर जाप दितना मुखेलमंत्री सावंत हांणी तशें आपूण जावंक दिवचो ना अशें सांगलें. उपरांत कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या प्रश्नाचेर स्पश्टीकरण दितना सांगलें की गोंय सरकार कावी आर्ट कले बाबतींत GI टॅग संबंदीत केंद्रा कडेन पाठपुरावो करता अशें सांगलें. कावी आर्ट जे आहा पळय न्ही हे हांव टेक्निकली कितें आसा पळय ते पळोवपाक लागता. GI तांणी एप्लाय केला म्हणून पेपरार आयला. आमी म्हणटा तुम्ही पयलीं करा. स्पीकर सर डबल इंजिन बी वापरात. हय स्पीकर सर तसो प्रश्न जो 0 वराक मेन्शन केल्लो आसा त्या संदर्भात आमी तितलेच खबर आसा आमकां कितें करपाक जाय. त्याच प्रमाणे जसं ताकाय जाय तशें आमकांय जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें काम सुरू आसा. बेरोजगारीचो दर 9.7% आसा तो 3%चेर हाडपाची गरज आसा. गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या बसकेन कामगाराच्या प्रश्नांचेर कसलीच भासाभास जायना. कामगार येवजण त्या खातीर आसप गरजेचें अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेत सांगलें. जर सरकाराक कामगारांची खरीच काळजी आसा जाल्यार तांणी देशांतल्या कामगारांचे हक्क हिरावून घेवचे न्हय. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी देशांतल्या कामगारांचेर हक्क म्हळ्यार लेबर रायट्स इन इंडिया हो कायदो चळणुकेन हाडिल्लो. पूण आतांचे सरकार हो कायदो सोंपोवपाच्या मार्गार आसा अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. सारके हायली क्वॉलिफायड मनशाक बारीकशें काम दितात आनी तुमी कितें म्हणटात आयनेटांतल्यान काम बरें जाता म्हणून. बेसिकली अन्याय करतात तुम्ही थंय. स्पीकर सर तांकां कसलीच जॉब सिक्युरिटी नासता. सो हे आयनेट बी म्हणटा तें तुमी स्क्रॅप करा. दीस आयनेट कॅनॉट गिव यू एनीथींग. आनी आतां फुडें कितें जावपाचें आहा तें पळय. मुखेलमंत्री म्हजें हें आयक. एक आतां सारकी सुनामी येवपाची आहा नॅशनल लेजिस्लेशनान. एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान 4 नवे लेबर कायदे इम्प्लिमेंट केल्या.
Code on Social Security 2020, Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020, Industrial Relations Code 2020 and Code on Wages 2019. Walk rollout जाता April 2025. आता घेऊया एक लहानसं विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी, नवीकरणीय उर्जा विभाग आणि विद्युत विभाग हांच्या वतीन आयज पर्वरे सचिवालयान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय विनामूल्य वीज येवजण चालीक लायली. गोंयांतल्या चडांत चड लोकां मेरेन ही येवजण पावपाची गरज अधोरेखीत करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की चडांत चड लोकांक ह्या येवजणेचो लाभ मेळचो आनी ह्या येवजणेचो विस्तार करपाक सरकार कटिबद्ध आसा. ह्या कार्यावळीक उर्जा मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर, गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश तवडकार, दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हजर आशिल्ले. ह्या येवजणे अंतर्गत अर्ज करपी धारकांक 0 वीज बिल आसतलें. सगळ्यात पयलीं हांव तुमचें अभिनंदन करता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन सगळ्यात पयलीं तुमकां कळ्ळें आनी तुमी पोर्टलाचेर आमी सांगच्या पयलीं रजिस्टर केलें. गोंयांत जवळपास एक 35 जाणांक ही सबसिडी फावो जाल्ली आसा. तेंच्यांनी सगळ्यात पयलीं रजिस्टर केलें पोर्टलाचेर, आपली सबसिडी मेळ्ळी. तांकां सबसिडीची लेटर दिवपा खातीर आज आमी हांगासर जमल्यात आनी आमी PM सूर्यघर योजना ही मुफ्त बिजली योजना म्हणून आमी लॉन्च करपाचें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ठरयलां की 1 कोटी लोकांक ही PM सूर्यघर योजनेची सबसिडी दिवची आनी तातूंतल्यान गोंयांतलो नंबर चडांत चड जो आसा पळय तो जावपाक जाय म्हणून आमचे गेडा डिपार्टमेंट म्हणजे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी चडांत चड लोकां पर्यंत पावोवचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. PS4 रवी एस नाईक कला आणि विज्ञान महाविद्यालयाच्या वनस्पतीशास्त्र विभाग, भारतीय मँग्रोव्ह सोसायटी, पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग, गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळ आणि गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हांच्या जोड पालवान रवी एस नाईक महाविद्यालयान मॅनग्रोव्ह फॉर क्लायमेट चेंज मिटिगेशन अँड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कोस्टल पॉप्युलेशन ह्या विशयाचेर 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिशदेचे आयोजन केल्लें. खारफुटी आणि संबंधित संशोधनाबाबत जागृताय निर्माण करप हो या परिशदेचो उद्देश आशिल्लो. ह्या कार्यावळीन मुखेल सोयरे म्हणून ICARचे संचालक डॉ. प्रवीण कुमार, PS महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक विकास पिसुर्लेकर आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले. ह्या वेळार डॉ. प्रवीण कुमार हांचे उलोवप जालें. Mangroves directly mangroves are giving to the environment and making our ecosystem sustainable and improving the livelihood of the farmers, the stakeholders which are directly or indirectly related with the mangroves. Number 1 is coastal protection. It has been already highlighted. It's huge biodiversity sport. And you all know Sundarban already highlighted by Shri Ritesh Nayak ji is the largest mangrove area in the entire world, and the Royal Bengal tiger, and it's home to the Royal Bengal tiger. Similarly, since these mangroves, when the land
and it is matches the sea. That is the mangrove line basically. So it is a habitat for the numerous aquatic life, all type of fisheries. So that is the main breeding ground for the fishes. If our mangrove population will reduce, so ultimately our catch will reduce. So if you want to increase the fish catch, if you want to secure the livelihood of our fishermen, then definitely it is our bounden duty to protect mangroves, to conserve mangroves. चौथी राज्य पावंड्यावेली आयोजित हॉलिस्टिक एज्युकेशन या विशयाचेर आधारित परिशदेक सुरवात जाली. 3 दीस ही परिशद चलतली. हेडमास्टर संघटनेचे अध्यक्ष सिस्टर लेब्रेथ फर्नांडीस हांणी या परिशदेविशीं अदीक म्हायती दिली. This is the 4th state level conference, and this year we are being associated with Global School Leaders Consortium. So this is done with them as a community partner. While I joined them as a community partner, so that heads of the institution will also explore the ideas, the views, and the main topic. What is taken is the axis of education, and delving into 6 main elements. What we need to build a holistic development for our children and for the state of Goa. This will be for the next 3 days from today till Sunday, and the culmination is the award ceremony, while around 40 heads of Goa also would be felicitated. कारगिल युद्धान वांटेकार जाल्ले आनी वीरचक्र प्राप्त जाल्ले कर्नल राजेश शाह हांणी आयज पणजेच्या आझाद भवनान कारगिल युद्धाचेर आधारीत फोटो प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. हे फोटो प्रदर्शन सेंट्रल ब्युरो ऑफ गोवा आणि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग भारत सरकार हांणी कारगिल विजय दिसा निमतान आयोजीत केल्लें. हे प्रदर्शन 27 तारखे मेरेन सकाळी 7 ते सांजे 7 वरां मेरेन उक्तें आसतलें. ह्या कार्यावळीक रियाज बाबू हांचें उलोवप जालें. Kargil Vijay, as you know, this is the 25th year, silver jubilee of Kargil war, the victory, where we defeated the enemy and became successful. Celebrating the 25 years of Kargil Vijay Divas, Central Bureau of Communication has put up an exhibition at Azad Maidan for 2 days, 26 and 27. The exhibition will be open for the public from 10 AM to 7 PM. In the exhibition, we have tried to portray what the war was all about. The people, the army people who have fought for our country, who have sacrificed their lives for our country. Those details have been displayed in the exhibition. Apart from that, how our army veterans, our army men fought for our country, the places where the war took place, the weapons they used in the war, and the struggle they have gone through to be successful. All those details have been very well portrayed in the exhibition. So I request all the people, all the public, all the students to come and visit the exhibition. महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, ठाणे सयत हेर जिल्ल्यांनी काल पावसाचो नेट आसलो. पुणे शार आनी परिसरांत घोग्यांनी पावस पडटालो. त्या खातीर धरणांतल्यान सुरू जाल्ल्या विसर्गाक लागून कांय शारांत आनी कांय वाठारांत पूरसदृश्य निर्माण जाल्लें. खुबशा जिल्ल्यांतल्या न्हंयांक हुंवार आयला. खुबशा जाग्यांचेर नागरी वस्तेंत उदक भरला. हाका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांची जनजीण विस्कळीत जाले. अनेक गांवांचो संपर्क तुटिल्लो आनी राष्ट्रीय महामार्ग येरादारी प्रभावित जाल्ली. खुबशा जाग्यांचेर हुंवार लागून नागरिकांक सुरक्षीत सुवातांचेर स्थलांतरीत केल्ले. कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी, गडचिरोली, चंद्रपूर, लातूर ह्या जिल्ह्यांत पावसाक लागून हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. मजगती कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. या फाटभुंयेर पुणे, ठाणे, नवी मुंबईतल्या जिल्ह्यातल्या शाळांक आणि महाविद्यालयांक सुटी जाहीर केल्ली. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप
न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। जब कोई नहीं था तब सिर्फ हम थे। आपको रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का गवाह बनते रहे हैं हम। खेल के मैदानों से कितने ही नायकों को बेजार होते देखा। तो कर्नल मलेश्वरी का सिडनी में नारी शक्ति का उद्घोष, शूटिंग में राज्यवर्धन राठौर का पहली बार पदक पर निशाना साधने से लेकर अभिनव बिंद्रा के स्वर्णिम निशाने तक, लक्ष्य से भटका नहीं डीडी स्पोर्ट्स। हम ही थे गवाह जब भारत के बॉक्सर्स विपक्षी के जबड़े से पदक छीनते दिखे। तो चीनी दीवार को ध्वस्त कर साइना नेहवाल की ऊंची उड़ान भरती शटल, पीवी सिंधु ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लहराए भारतीय परचम। तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी साक्षी ने रियो में कुश्ती के मैच से पदक निकाल इतिहास रचा। इतिहास को बनते बिगड़ते खूब देखा हमने। आज भी जब होती है खेलों की बात, डीडी स्पोर्ट्स है आपके साथ। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। पॅरिस ऑलिंपिक सर्तीक आयज सावन पॅरिसांत सुरवात जाता। रिव्हर्शीन हांगासर भारतीय वेळा प्रमाण रातच्या 11 वरांचेर ह्या सर्तीचें उक्तावण जातलें। सर्तीच्या इतिहासान पयलेच फावट उक्तावण सुवाळो मैदानाच्या भायल्यांतल्यान जाता। ह्या सर्तीक सहभागी जाल्ले खेळगड्यांचे संचालन मैदाना भायर जातले। लागीं 10,500 खेळगडी ह्या संचालनात वांटेकार जातले। तांकां घेवन वचपा खातीर सुमार 100 बोटींची वेवस्था केल्या। या संचालनात भारतीय खेळगडी पारंपारीक भारतीय वेशभूषेन वांटेकार जातले। भारतीय पथकाचे फुडारपण शरद कमल आनी पीवी सिंधू करतली। श्रीलंकेत सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या T20 आशियाई करंड क्रिकेट सर्तीत आयज उपांत्य फेरयेंतल्या पयल्या खेळांत भारतान बांगलादेशाचेर 10 गडी राखून जैत मेळयले। सुरवातेक बांगलादेशान कुरू बावलो जिखून फलंदाजी स्वीकारली। तांणी 20 षटकांनी 8 गडी वगडावन 80 धांवड्यो काडल्यो। भारतान एकूय गडी वगडाय नासतना 83 धांवड्यो काडून जैत मेळयले। ह्या सर्तीचो दुसरो खेळ आयज सांजे पाकिस्तान आड श्रीलंका पंगडा मदीं जातलो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। आयज 25व्या कारगिल विजय दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी द्रास स्मारकाचेर वचून कारगिल युद्धांत शहीद जाल्ल्या जवानांक ओंपली आर्गां। कारगिल विजय दिसा निमतान गोंयांत साबार सुवातांचेर कार्यावळी आयोजीत करून युद्धांत शहीद जाल्ल्या जवानांक ओंपली आर्गां। येता त्या 15 दिसान आनीक 3 खण ब्लॉकांची जातली पावणी। 9 ब्लॉकांची पावणी जावन एका ब्लॉकाचेर जाला खण वेवसाय सुरू। डंप मालाची पावणी ऑक्टोबर सावन जातली सुरू, दिली म्हायती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत। पॅरिस ऑलिंपिक सर्तीक आयज सावन पॅरिसान रिव्हर्शीन हांगासर भारतीय वेळा प्रमाण रातच्या 11 वरांचेर ह्या सर्तीचें जातलें उक्तावण। मैदाना भायर जावपी संचालनात 10,500 खेळगडी जातले वांटेकार। श्रीलंकेत सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या T20 आशियाई करंड क्रिकेट सर्तीत आयज उपांत्य फेरयेंतल्या पयल्या खेळांत भारतान बांगलादेशाचे 10 गडी राखून मेळयले जैत। पणजे दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता।
इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार. Thank you.